मार्को पोरमोणे शुभ वर्तमान आवेसोर सो वळी 30 ते 50 आनी 100 जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केल्लें आनी आयकल्लें तितलेंय ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात, कित्याक येतीं वेतीं इतलीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर कुशीन गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन 100 जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नोगरांत थावन थंय तीं वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोंच देखली आनी गोवळी नासलेल्या शेळ्यांपुरी आसली देखून काळजांत थावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. चड उशीर जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लाग येवन म्हळें, ही स्वात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो. भोंवतणच्या मळ्यांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाड. आनी परतीपणून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 200 दिनारांचे उंडे विकते घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें कितें? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगळ्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण ताणें तांकां फर्मायलें. म्हणटच तीं 100 आनी 50 जोम्यांनी कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सर्गाक दोळे उबारून देवाक दिनवासलो. मागीर उंडे मोडले आनी ते लोकांक वांटूंक तो ते शिसांकडेन दीत आसलो. तशेंच 2 मासल्यो ताणें सगळ्यांक वांटल्यो. सगळीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं. उंड्याचे आनी मासल्यांचे उरलोले कुडके तुकडे एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. उंडे खेल्ले ते दादलेच 5,000 आसले. जेजू दर्याचेर चलता. मागीर आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक वेगीं होड्यार चडून आपणा आदीं पोलतोडी बेतसायदे लागीं वचूंक लायलें. आनी तांकां धाडतोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 जातूच व्हडें दर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दोडयेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कोश्टवताले म्हूण पळोवन फांत्या पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो. आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी, पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किळोंच मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका देखलोलो आनी तांचेर आकांत आयिल्लो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकान. आनी तो तांचे सुरशी व्हड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर एकदमूच थोटाकले, कित्याक जड मोनाचे जावन वाडयल्या उंड्यांचो अर्थ तांकां मेळूंक नासलो. गेनेझरेताक जेजू पिडेवंतांक बोरी करता. दर्या उतरून ते पोलतोडी गेनेझरेताक पावले.
थंय तांणी व्हडें लायलें आनी ते व्हड्यांतले भायर सरोना फुडें लोकान रोखडोच जेजूक वळखलो आनी आख्ख्या प्रांतांत धांवी धांवी वचून तो खंय आसा ती खबर आयकून थंय वायटाकारांक अंथरुणार घालून हाडूंक लागली आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नोगरांनी जावं मोळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या वस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागतालीं आनी ताका हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं.